पर्रीकाराच्या जानेवारीतल्या बजेटाचेर आदारून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले अर्थसंकल्पी भाषण। केल्यो नात कसल्योच म्हत्वाच्यो घोषणा। 10% परस चड दवरतले उदरगतीचो दर। संजीवनी बंद करपाचे घोषणेचेर उच शेतकारांनी उक्तायल्यो खर प्रतिक्रिया। बरे अधिकारी नेमल्यार चलू येता कारखानो फायद्यात। निलेश काब्राल सांगता नव्यान तयार करतले दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो। जाहीर सुनावण्यांक हजर रावपाचो लोकांक मारलो उलो, पूण पेडणेकार घालतले पयले जनसुनावणेचेर बहिष्कार। टीसीपी कायद्यातल्या 16B दुरुस्ती अंतर्गत आयिल्ल्या अर्जांचेर करतलो पुनर्विचार। बाबू कवळेकारान दिले उतर। जमीन रूपांतरणाच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी बाबूक काढलो घाम। अभ्यास करपाक बाबूक दिला वेळ। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। जानेवारी म्हयन्यात आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मांडिल्ल्या अर्थसंकल्पाच्या आदाराचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा अर्थसंकल्पीय भाषण केले। 455 कोटींच्या या शिलकी अर्थसंकल्पान 10% उदरगत दराची मोख दवरल्या अशें ताणें सांगले। तशेंच रोजगार निर्मणी, मायनिंगाचो प्रस्न सोडोवप आनी अर्थव्यवस्था जाग्यार घालप ही आपली मोख आसतली अशें ताणें आपल्या भाशणांतल्यान जाहीर केलें। पोरू परस अंदूच्या वर्सुकी खर्चात 14.5% वाड केल्या। 17,000 वेल्यान 19,500। जीएसटीचेर राज्य सरकाराक केंद्रान भरपाय दिवपाची मुजत 2021 वर्सा सोंपता। ती आनीक 5 वर्सां आपूण वाडोवन घेतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। हे बजेटाचे मेन मुद्दे ते आशिल्ले विच इज द जॉब क्रिएशन इन गव्हर्मेंट एंड प्रायवेट सेक्टर। दुसरो रिझम्पशन ऑफ द मायनिंग एक्टिविटी एज अर्ली एज पॉसिबल। थर्ड स्टेबलायझिंग स्टेट इकॉनॉमी। हे 3 प्रमुख मुद्दे घेऊन माननीय पंतप्रधान मोदीजीन जशें म्हटलां की नव भारत निर्माणाच्या दृश्टीन जी पावलां उचलता ताजेरूच आमी तोच विशय फुडें घेवन गोंय सुद्दां त्याच दृश्टीन फुडें वयता। आनी पयलीच फावटी बजेटात जे फाटले बजेट आमचे लेट ऑनरेबल तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी बजेट जो सादर केल्लो तो हे फावटी आमी विधानसभेत मांडलो, वाचलो। इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या माध्यमांतले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, अटल सेतू कंप्लीट जालो, जुवारी ब्रीज जाता तितके बेगीन कंप्लीट जातलो। फ्रॉम द पत्रादेवी टू काणकोण हो जो कंप्लीट नॅशनल हायवे आनी हाका जोडून आशिल्ले बाकीचे रस्ते म्हज्या म्हायती प्रमाणे चडांत चड 1-2 वर्सां भितर पुराय प्रोजेक्ट जे आसा चडांत चड मॅक्झिमम सगळे प्रोजेक्ट हे कंप्लीट जातले। आनी हे सगळे जाल्या उपरांत पत्रादेवी पासून काणकोण पावपा खातीर म्हाका दिसता 1.5 वरां पेक्षा कमी वेळ लागतलो। इन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम ती केल्ली त्या सगळे मुद्दे भितर कवर जावंक ना। म्हणजे जसो कितें थोड्या जाणांक दिसलें की स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स हाज्या बद्दल तितून रिफ्लेक्ट जावंक ना। बट ताजें बजेटरी प्रोविजन ज्या पद्दतीन फाटल्या गव्हर्मेंटान किंवा फाटल्या माजी मुख्यमंत्र्यान जे केल्ले ते सगळे विशय जे आसा ते बजेटरी प्रोविजन हे त्याच पद्दतीन जातलें। ऑलरेडी सगळ्या सेक्टराक बजेटरी प्रोविजन केल्लें आसा। आमी परत फुडल्या 5 वर्सांक आमी एक्सटेंशन जे आसा हे सरकारा कडेन मागतले। म्हणजे फुडल्या 5 वर्सांक जीएसटी जो आसा एक्सटेंशन करून आमकां दिवचो। अर्थसंकल्पीय भाशणा उपरांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयतना तो पर्यटनाचेरूय उलयलो, धरून रस्त्याचेर पार्क करून जेवण करून थंयच न्हिदपी पर्यटकांचेर। तुका जी चिंता आसा क्लिनींग किंवा बाकीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत एट प्रेजेंट ऑनगोईंग आमचे प्रोजेक्ट चालूच आसा। ऑलरेडी टुरिजमांतले 2-3 स्किमी आसा ऑलरेडी, म्हणजे जाका आमी स्वदेश दर्शन आनी बाकीचो जो तेंच्यांनी प्लॅन रेडी केला, टुरिस्टीक प्लॅन जो रेडी केला स्टेट म्हणून ताजें इम्प्लिमेंटेशन जें जातलें। हांव मुद्दामून तुका मेन्शन करता की द फर्स्ट टायम स्टेट जी आसा ही इंटरलँड टुरिजमाचेर फोकस करता आनी त्या अनुसारूय पावलां उचलता। बजेट स्पीचीन जरी रिफ्लेक्ट जालें ना जाल्यार आमचो मॅक्झिमम फोकस जो आसतलो टुरिस्ट फक्त कोस्टल बेल्टाचेर न उरता गोंयच्या इतर टुरिजमानूय बी इतर भागातूय बी वयचो हाजेर आमचो फोकस आसतलो। हे आमी म्हटलां की तांकां त्या पद्दतीची फॅसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो खंय तरी अश्यो रोड सायड्स तांकां अवेलेबल करून दिवच्यो जेणे करून तेच्या कडल्यान चार्ज घेवचो। तांकां बसपाची सोय आसची, टॉयलेटची सोय आसची, चेंजींग रूमची सोय आसची।
ताजें प्रोविजन जें आसा इन केस द प्रायवेट पार्टनर्स आर ऑल्सो रेडी टू डू वी आर रेडी टू डू इन द प्रायवेट पार्टनर्स म्हणजे त्यांच्या कडल्यान त्यांच्यानी चार्ज घेवन तांकां फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिवचे नॉर्थ साउथ अशें आमी जर 1-2-3 फेसिलिटीज तूं म्हणटा तशें करीत जाल्यार रोड सायडीर जे बसून रांदता बिनता तें सगळें बंद जातलें पण फाटले फावटी म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे ऑलरेडी टुरिजम एक्टान एक अमेंडमेंटूय केला की अशा पद्दतीचे भायर जे आसा थंयसर तांकां रांदपाक आनी बसपाक मेळचें ना. मनोहर पर्रीकराची समाधी बांदपा खातीर 10 कोटींची येवजण केल्या अशें ताणें सांगलें. 10 crores रुपीज बजेटान प्रोविजन केला हें श्री मनोहर पर्रीकर हांचें स्मारक बांदपा खातीर. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोश्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. संजीवनी साखर कारखानो बंद करपाची कसलीच गरज ना. नवो कारखानो घालपाचीय गरज ना. तो बऱ्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दियात. ताका थंय व्यवस्थित काम करपाक दियात. सहकार मंत्री गोविंद गावडेन स्वता तातूंत लक्ष घालचें. गोयच्या प्रगत युवा ऊस शेतकारांचे हे म्हणणे. संजीवनीक 100 कोटी परस चड लुकसाण जालां. ताका लागून फुडल्या मोसमात संजीवनी कारखानो सुरू जावचो ना अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडेन विधानसभेत सांगून उडयलां. पुराय नवो कारखानो हाडचो वा साखरे बदला ऊसा पासून आनीक दुसरे कसले तरी पदार्थ तयार करचे असल्या पर्यायांचेर सरकार विचार करता. ही चर्चा पळयिल्ल्या शेतकारांनी कारखानो बंद पडपा फाटली कारणांय सांगली आनी पर्याय दिले. पळयात. अनेक गोष्टी आसात कारखान्याचे लॉस जावपाक. कारखान्यांक लेबर आमकां हार्वेस्टिंग लेबर जाय ते वेवस्थीत मेळनात. तेचे मेंटेनन्स करत आसतना जे पार्ट्स आमकां जाय ते योग्य टायमार मेळनात. योग्य टायमार तेचे मेंटेनन्स जायना. आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हेनी तेचे बरोबरच काम करपाक जाय. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पयलीं ऊसाक प्रमोट करपाक पळयनासले. काजू बागायती प्रमोट करतात, आंबे बागायती म्हणजे बागायती शेती प्रमोट करतात, पण ऊसाक प्रमोट करपा खातीर ते कार्यक्षम जाय. आणि ऊस जर लायतलो जाल्यार शेती, इरिगेशन आणि कारखानो ह्या तिनय गोष्टींची जे वक्तार व्यवस्थित सांगड जातली ते वक्तार गोंयचो ऊस बऱ्या प्रमाणात आपलो शेप घेवपाक शकता. नवीन कारखान्याचो जर विचार केलो जाल्यार आमचे कडेन तितको ऊसच ना. आणि हो नवीन कारखानो गोंयच्या शेतकऱ्या खातीर करप काय शेजारी राज्यांतलो ऊस हाडून तो आमी हांगा क्रश करून आमचे पयशे आमी खर्च करप ते तांकां फायदो जावपा खातीर हें म्हाका कळना. सद्याच्या स्थितीन 1 वर्स कारखानो बंद दवरप आमी समजू शकता. तो बंद दवरून बऱ्या प्रमाणार तेचे मेंटेनन्स करप. फुडली जवळ जवळ 3-4 वर्सां ताका मेंटेनन्स मोठ्या प्रमाणार येवचो ना हेचेर लक्ष घालप सरकारच्या एफिशियंट ऑफिसरान किंवा कन्सर्न मंत्र्यान. आणि मंत्री हुशार आसा असो म्हाज्या नदरेक गेला. आतां संजीवनी कारखानो लॉसान वचपा खातीर कारणां अनेक आसात. जुनी मशिनरी जरी म्हटली जायत तर दर वर्सा ती रिपेर करून मेंटेनन्स करून काल जी घोशणा केल्या त्या प्रमाणे नवीन मशिनरी कारखानो घेवपाक जाय अशी कांय गरज ना. आसा त्याच कारखान्याचेर फुडली 4-5 वर्सां तरी कारखानो व्यवस्थित जो गोंयान ऊस आसा त्या ऊसाचेर चलोवपाक मेळटा असो म्हाजो तरी अभ्यास आसा. फॅक्टरी जी आसा ती फॅक्टरी शेतकऱ्यांकडे जे खरेंच ऊस तयार करपी शेतकरी आसा तांकां चलोवपाक घेवन आनी तेजेर एक बरो कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटर जसो आमचे कडेन पयलीं प्रसाद परब जो एग्रीकल्चर ऑफिसर आशिल्लो ताणें ती बऱ्या पैकी फॅक्टरी 2 वर्सां चलोवन दाखयली आनी तितूंतल्यान बऱ्या पैकी ते नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर इवन सम मायनर प्रॉफिटान ती हाडून दाखयली ताणें. अशा पद्दतीचे ऑफिसर्स आमच्या कडेन आसात. तांकां तुमी फूल टायम थंय नॉमिनेट करून फॅक्टरी जी आसा ती परत वयर काडपाची प्रयत्न करपा जाय सरकारान. रेदर दॅन नवीन फॅक्टरी घालया तितून नवीन युनिट घालया हें करया दॅट इज नॉट एक्चुअली पॉयंट ऑफ डिस्कशन. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो नव्यान तयार करपाचे नदरेन सरकारान तालुक्या प्रमाण जनसुनावणी घेवपाचे थारायला. पयली जनसुनावणी शुक्रारा पेडण्यां जातली. अशें आसले तरी पेडणेचो एक समाजगट अस्वस्थ आसा. तांणी हे जनसुनावणेचेर बहिष्कार घालपाचे थारायला. Environment Minister Nilesh Kabral has rebutted most of the allegations of the various NGOs on the issue. He said that government had issued fresh work order on 9th March at the cost of 98.78 lakh rupees to the National Centre for Sustainable Coastal Management Agency to draft CZMP. There was allegation that CZMP was not prepared as per CRZ notification 2011. But the Environment Minister Kabral says that NCSCM will follow this notification. Watch. NCSCM, the authority has to go by the book. That is the book which is, I said, 2011. They cannot decide what they want. They are not the authority.
So making them throw them out, हे कर, फाल्यां दुसरी agency appoint करता, have to go by this book. This is called the book which gives how to go about the demarcation. We are going to put our things into place, and we will tell that this book is creating this problem for Goa, and we will ask for special dispensation. This is what, as government, we are, as environment department is going to do it. But as environment department, we will study both 2011, 2019, आणि 2011 नोटिफिकेशन प्रमाणे कितें आसा ते पयलीं धाडटले, ते सगळे जातरी 2019चे कितें आसा ते परतून धाडटले. सो दिस इज द वे वी आर गोईंग फॉरवर्ड. आणि सगळे गोंयकार भावान भयणांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हे डेटी जे दिल्ले आसात ते दीस तुमी सगळ्यांनी येवचे, कोणा कडेन वचोन जावचें ना. हांव पर्सनल थंय आसतलो आणि थंय इश्यूज जे आसा आमी डिमार्केट करून बरोवन आणि हे आमी NCSM धाडून ते रेक्टिफाय करपाक जाय, ते करतले. आणि हे इश्यू घेवन आमकां जर दिल्लीन वचपाक जाय, CRZ गोंयच्या खातीर जर कितें एमेंडमेंट हाडपाक जाय तेंय आमी करून घेतले. आणि ह्यो गोश्टी करून गोंयकाराचे हितीक आणि गोंयकारा खातीर आमी कितें करपाक जाय हे सगळे करतले. First public consultation will be held in Pedne Taluka on Friday, but Pednekas have decided to boycott this consultation, fearing their homes along the coastline might face the axe due to CZMP. They complained that the houses along the coastline are shown within 200 meters of CRZ marking. आणि ह्या प्लानांत अनेक गजालींचो आस्पाव करूंक ना, लोकांची घरां दाखोवना. CRZचे जे 200 मीटर 500 मीटर लायनी मारल्यात ते कांय गांवांनी, आगारवाडा, चोपड्या, केरी सारक्या गांवांनी लोकांच्या घरांनी आयल्यात. ताजो परिणाम कितलो जातलो हाची जाणविकाय आयज आमी तांकां करून दिली की प्रेजेंटेशन रद्द करात. ही मागणी आमी पयले करतले की आमकां प्रेजेंटेशनूच नाका, कारण तो प्लान सारको ना. तो प्लान सारको नाशिल्ल्या कारणान तुमी येवन प्रेजेंट करूच नाकात. ताजे बदलाक तुमी गांवांत येयात, आमच्या गांवच्या लोकांचे विचार आयकात, कितें घालप ना, कितें आसा हें सगळें तुमी जाणून घेयात आणि ताजे भायर मागीर प्लान तयार करात. Our reporter Sandeep Kamulkar from Manrem and video journalist Amar Shavaria from Secretariat. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. TCP कायद्यातले 16B दुरुस्ती अंतर्गत आयिल्ल्या चेंज ऑफ झोनाच्या सगळ्या अर्जांचेर पुनर्विचार करतले. TCP मंत्री बाबू कवळेकरान आश्वासन दिले. हे दुरुस्ती अंतर्गत 5500 अर्ज आयल्यात, तातूंतल्या 30 अर्जांक मान्यताय मेळ्ळ्या. कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायसान विचारिल्ल्या प्रश्नाक TCP खात्याचो नव्यान भार स्विकारिल्ल्या बाबू कवळेकरान जाप दिली. विजय सरदेसाय TCP मंत्री आसतना ही दुरुस्ती जाल्ली. टोटल एप्लिकेशनां जी आयिल्ली आसात ती 5350. 500 मिटराचे भितर जे आसात त्यो 3805. 500 मिटराचे भितर आसात त्यो 3805 आणि 500 ते 1000 हाजे भितर आसा ते 485 आणि त्याच्या वयली 1000चे वयर आसात ते 1060. टोटल 5350. आणि तातूंत भितर 4000च्या आसपास जे केसी आसात त्यो फक्त 500चे सकल किंवा 500 to 1000. ह्या केसी भितर हांकां कायद्यान प्रिफरन्स दिवपाक जाय आशिल्लो, कित्याक दिलो ना हाजेर म्हाका पयलीं पळोवपाक जाय. जेन्ना सेक्शन 16B इन्क्लूड जालें तेन्ना म्हाका हांव जर विचारपाक जाय कितली एप्लिकेशन येयलें आनी ती कितली पास करून दिलें. ती सेक्शन 16B ती कितली एप्लिकेशन येयली गव्हर्मेंटा कडेन आनी कितली ती सेटल जालें तेजेर म्हाका म्हायती जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा मायल्स टॅक्सी ॲप बंद करपाचो विशय अधिवेशनात कोणे काढलोच ना, कित्याक तर गोंयकार आणि पर्यटकांक हे सेवेचो बरोच फायदो जाता. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा गोवा मायल्सा विशीं लोक खोशी आसात, जाल्यार पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार तेच जोत फुडें व्हरत म्हणटा टॅक्सीवाले चड भाडे घेवन गोंयचें नांव पेड्ड्यार करतात. शून्य प्रहराच्या वेळार बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान ताची मागणी उखलून धरली, पूण दोग जाण सोडून बाकीचे ओगीच बशिल्ले. पळयात. The issue was raised by NCP MLA Churchill Alema during the 0 hour. Congress MLA Alex Reginaldo Lawrence also came to his rescue, but the rest of the House was completely silent. Watch it. हे आतां कोण गोवा मार्स एप आनी मॅप सगळे हाडून तुम गोंय उडयलां. फ्युचर कितें गोंयकार भुरग्यांचो टॅक्सी वचप. जेन्ना आमी मिटींग गेली तेन्ना म्हाका CMान प्रॉमीस केलें
की तांकां खंयच्याय कोस्टल बेल्टाचेर तांकां स्टँड आसपाना म्हणून. सो हांव मागोता कोस्टल बेल्टाक तांकां स्टँड दिनाका. जर कोस्टल बेल्टाक तर स्टँड दिले जाल्यार आमचे गोंयकार सगळे टॅक्सीवाले काबार पण तांकां त्या वयलो दितले. सो हांव मागोता हे गोवा मायल्साक आख्खे कोस्टल बेल्टाक स्टँड दिवपाक जायना. आनी आमचे गोंयच्या भुरग्यांक मातशे केअर घे. गोंयच्या भुरगे जे आज आपल्या पोट भरता एक टॅक्सीचेर तेंच केअर घे. जेन्ना यू हॅव गॉट अ डेजिग्नेटेड एरिया, तुवें तांकां परमिशन दिलो आहा, तुवें तांकां एरिया दिलो आहा, रेट दिलो आहा आनी ते रेटीचेर ते चलयताय आनी तेणी इन्वेस्टमेंट केलां, तूं तांकां इन्वेस्टमेंट काडून तेजें ऍप घालून सोदिता, तांकां कॉम्पन्सेट करूं जाय पयलें. आनी तेगे ऍपाचेर कोणाचेर जाल्यार कितें तेंगे रेटाचेर तेंगे एरिया ऑफ डेजिग्नेटेड एरियाचेर जर तर कितें प्रॉब्लम आहा तूं कंप्लेन बॉक्स कर, तूं कितें जाल्यार एक मेकॅनिझम कर तांकां हेल्प करपाक. ॲप जे आहा गोवा मायल्स हें गोवा गव्हर्मेंटाचें आनी आजून पासून आमी खंयचीच रजिस्टर फी घेयनात तेंच्या जे टॅक्सी म्हणून तेंचे रजिस्टर जाल्या अजून आमी तेंचे कडल्यान टॅक्स घेयनात. हें गव्हर्मेंटान अलाउड केलें तांकां ॲप. आनी ॲप जी सर्वीस आहा गोंयभर इट इज नंबर 1 सर्वीस. आनी ही ॲप आमकां जाय. आनी सर्वीस काय ना ती सर्वीस त्या भुरग्यांक मारपाचें. स्पीकर सर आमकां टॅक्सीवाल्याचे आमी विरोध नात. जे टॅक्सी गोंयकारांचे आहात तेंचे आमी विरोध नात. पण गोवा मायल जी आहा टॅक्सी हेजे भितर सगळ्या तरेन पारदर्शकता आसा. पण आतां आमी तेंचे कडेन चार्ज घेयना पण तेका आमी नाही म्हणू शकनात जे पार्किंग. आनी आमी आजून पार्किंगाचो आतां फुडें टेंडर काडपाचो आहा. सगळ्यांक पार्किंग टॅक्स लागतलोच न्हय तेंय करपाचें आहा. पण गोंयकार टॅक्सीचे आमी पण आमकां कितें जाय प्रामाणीकपणान टॅक्सी चल्लेली जाय. गोंयभर नांव आमकां मेळपाक जाय टॅक्सीवाल्यांचें अख्खे देशा भितरलें नांव मेळपाक जाय तें मेळना. एक त्याच टॅक्सीवाल्यां भितर एक थोडे लोक आहात ते नाव पेड्यार करतात. देशा नाव मेळा टू टायम एवॉर्ड दिलो एका टुरिझमू. जी नवी नवी आयल्या पळय त्याच्या भितरल्यान सगळ्यांनी फेस करपाची गरज आहा नाजाल्यार आमी फाटीं उरतले. म्हणून स्पीकर सर जो ॲप सर्वीस आज गोंयांत इंट्रोड्यूस केल्या खरोखरच वन ऑफ द बेस्ट सर्वीस. जे टुरिस्ट गोंयांत येता एअरपोर्टाचे लँड जाले हूंय लँड जाले ते कितें सोदता ते ॲप एप्लिकेशन ना गोवा मायल्स आहा हें तांकां आतां कळलां ते गोवा मायल्सा सोदता. नंबर 3 तुवें जाणून घेवपा जाय जे 10 जाणां बऱ्या पडटा सगळे गोंयचे पॉप्युलेशना बऱ्या पडटा. जे टुरिस्ट येता मोर देन ट्वायस ऑर थ्रायस द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा तांकां बरें पडटा ते तुका जाय काय थोडेशे मनीस इन द नेम ऑफ गोंयकारपण म्हणजे फुडारा टू किल द गूस दॅट लेज द गोल्डन एग हें तुका जाल्लें जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कंत्राट पद्दतीन काम करतल्या सगळ्या इलेक्ट्रिकल लायनमन हेल्परांक आता फिटनेस टेस्ट दिवची पडटली. धरून बायलांक तातूंत नापास जाल्ल्यांक घरा बसचे पडटले. वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. अधिवेशनात चर्चे वेळार ताणें सांगले कंत्राटार आशिल्ल्या सद्याच्या लायनमनांनी परत अर्ज करचे पडटले. नोकऱ्यांनी तांकांच प्राधान्य दितले. नव्यान भरती करतल्यांकय फिटनेस टेस्ट दिवची पडटली. 5 वर्सां परस चड तेंप कामाचो अणभव आशिल्ल्या लायनमॅन हेल्परांक टेस्टींच्या अटींनी सदळताय आसपाक जाय अशें विरोधकांक दिसता. तांकां कामावेल्यान काडून उडयल्यार अन्यायाचें जातलें. पूण काब्राल टेस्टीच्या मताचेर ठाम आशिल्लो. लायनमॅन हेल्परांच्या ट्रान्स्फरींनी खंयच्याच आमदाराचो फावर चलचो ना अशें ताणें सांगलें. आनी हें फकत वीज विभागा पुरतेंच न्हय पुराय यंत्रणेच्या बाबतींत लागू जातलें अशें वीज मंत्र्यान सांगलें. आतां तेंचो ऑगस्टान कितें रिन्युवल आसा सप्टेंबरान रिन्युवल आसा. आमी तेजे जे परतून टेस्ट घेतले कितें जालां स्पीकर सर लायन हेल्पर जेन्ना घेता कोणें घेतले कितें घेतलें म्हाका सांगपाची गरज ना. पूण लायन हेल्पर म्हणजे प्रॅक्टिकल पीपल ते NMR जो आशिल्लो नॉन मास्टर रोल जो आशिल्लो तो कन्वर्ट केलो आनी लायन हेल्पर केलो. आनी तेजो जॉब आशिल्लो ह्या लायन हेल्पराचो खड्डे मारपाचो पूल उबे करपाचो वायरी ओडपाचो. आनी अनफॉर्च्युनेटली त्या टायमार भितर बायलां कडेन जायना अशें हांव म्हणना. पण आय एम नॉट एगेन्स्ट द विकर सेक्स बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से दॅट देर आर सम पीपल हेज टेकन अ लायन हेल्पर फॉर वुमन. आतां तितू दे हॅव टू क्लाइम दॅट 9-meter pole. So I have decided, the government along with the Honorable CM has decided that we are going to conduct a fresh test for all the remaining people who are to be regularized. Priority will be given to all these people
who will be taken only if they climb the test. Atta sangta honorable colleague speaker sir, that these people will be made to climb, because that is the purpose for what they are taken. They will be made to climb a 9-meter pole without any help, and they will be able to take one pin insulator or कितें तरी वयर तो घालपाक. So this is a test will be conducted now in the month of August. आता अनफॉर्च्युनेटली कितें जाला, ते जे लोक आसा ते खंयचे तरी एक सेक्शनाचे आसा सारके भल्ल्या. हांव नांवां घेना कित्याक मागीर सम पीपल विल गेट ऑफेंडेड. आनी अशें जालां की ते दुसरे कडेन खंय ट्रान्सफर केल्या तो आमदार येता आनी आपणाचो मातसो पोतून हाड म्हणटा. म्हाका हे हेतू हांव आतां क्लियर सांगता, आय विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी MLA हू विल कम एंड टेल दॅट वन्स पोस्टेड दे हॅव टू बी टेकन इन सम अदर प्लेस. कित्याक आतां सगळे ते गच भरल्या एक जाग्या वयल्यान आनी आमकां जाय रिक्वायरमेंट थंय वचपाक सोदना. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवच्या सत्र न्यायालयात बिरेस्तारात चर्चेक येवपा आशिल्ली फॉर्मेलिनावेल्या केशीची सुनावणी 31 जुलय मेरेन फुडें धुकल्ल्या. सरकारी वकील दुयेत पडिल्ल्यान ही सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. न्यायालय ह्या दिसा निमणो युक्तिवाद आयकपाचे आशिल्ले देखून न्यायाधीशान नव्या वकिलाची नेमणूक करपाक सांगल्या. नुस्त्यात फॉर्मेलिन मेळत सावन बोळ जाल्लो तेन्नाच्यान लोक नुस्तें खावपाक भियेताले. अन्न आनी वखदां खात्याची निरीक्षक इवा फर्नांडिसान नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाची गजाल उक्ताडार हाडिल्ली. अशें आसूनय तिच्या वरिश्ठां कडल्यान तिका फाटबळ मेळूंक नाशिल्लें. ओरिसा, तामिळनाडू आनी पयसुल्ल्या हेर राज्यांतल्यान येवपी नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसता असो आरोप जातालो. Complaint against the formalin fish mafia was today for hearing, but unfortunately the advocate special PP who has been appointed to represent the state to defend the accused has fallen sick. They were sought for an adjournment of 1 month, but the judge has fixed it on the 31st of July now for hearing. I brought these bottles of formalin today to the court to show to the court that this is a chemical which is freely available. Anybody has access to it. This bottle of 450 ml is just 65 rupees. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. वास्कोच्या फामाद दामोदर भजनी सप्तकाचे तयारे खातीर संबंधित खात्यांची हालींच मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात बसका जाली. हे बसकेत साबार विशयांचेर भासाभास जाली. ह्या वर्सा सप्तकाची कार्यावळ फकत 7 दीस जातली. मुरगांव पालिकेक हे विशीं कळयलां अशें उपजिल्लोधिकारी परेश फळदेसायन सांगलें. फेरयेंतलीं दुकानां 7 दिसां वयर दवरपाक मेळची नात. हे 7 दीस अवजड वाहनांक शारांत येवपाक बंदी घालतले अशें आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगलें. तशेंच गेल्या वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा लेगीत प्लास्टीक मुक्त सप्तक करपाचें थारायलां. Conducted meeting regarding celebration of annual Saptah. So major decision we have taken is a ban of heavy traffic for the 2 days in the city, and we have kept some timing, that is during the night time for the heavy. Instruct them to maintain a proper check regarding the stalls. Municipalities were there, so we have told them to permit the stalls for the 7 days. There is also a judgment of Honorable High Court, so we have told them to permit the stalls for the 7 days. Regarding the garbage and cleanliness, we have told the municipality to take the precautions. FDA also we have told to inspect all the stalls. सप्ताहाची अरेंजमेंट करपाक येयल्या कित्याक आतां एलिगेशन खूब आयलें गेल्या त्या वर्सा. आमकां तें एलिगेशन नाका. एक म्हणल्यार रोड विल बी ओपन आफ्टर 1 week. सेकंड थिंग वी वॉन्ट टू सी प्लास्टीक बॅन आहा. थर्डली ट्रॅफिक अरेंजमेंट. आनी आयज सप्ताह मिटींग आमी कोऑर्डिनेशन केलां सगळे गव्हर्मेंट एजन्सी बरें सप्ताह जावपाक. आयच्या जे मिटिंगेक आमी स्पेसिफीक स्ट्रेस दिल्लो आसा की ते CCTV कॅमेराज जे बसयतल्यो त्यो फेरी एरियांनी आसतल्यो प्लस बस स्टँड जे आसा पळय न्यू वाडे बस स्टँड किंवा सडा बस स्टँड थंय गेल्या काही वर्सां पयलीं बी चेन स्नॅचिंग बॅग लिफ्टिंग इन्सिडेंट जाता आनी मागीर आमकां कांय क्लू आसना. सो रिक्वेस्टेड द ऑर्गनायजर्स की त्या स्ट्रेटेजीक पॉयंटांचेर CCTV कॅमेराज घालपाचे. प्लस आनी एक पॉयंट स्ट्रेस केला की एमर्जन्सी एस्केप रूट आसता पळय ताजेर हॉकर्स येवन बसतात. सो मागीर एम्बुलन्स किंवा फायर ब्रिगेड वो एनी अदर एमर्जन्सी पर्पज त्यो हिंडरन्स जातात.
सो त्या खातीर तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की जो एस्केप एमर्जन्सी रूट आसा तो फ्री दवरपाचो. दॅट इज आनी म्युन्सिपालिटीचो एक प्री कंडिशन आसा की कॅरेक्टर एंटीसिडंट्स व्हेरिफिकेशन जावपाचें ऑफ अ पर्सन हू एप्लायज द स्टॉल. हांगा एप्लिकंट बोलतोच आसता आनी स्टॉल चलोवपी वेगळोच आसता. सो द पर्पज इज डिफिटेड. सो वी हॅव टोल्ड देम दॅट दीस सबलेटिंग शूड नॉट हॅपन आनी व्हेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट जातलें आनी प्रत्येक स्टॉलाक नंबर अलॉट जातलो आनी त्या नंबरा प्रमाणे आमकां स्टॉल कोणाक अलॉट जाला तेजी नांवां येतलीं. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.